त्यावेळेच्या ही जी शाल आसा माझ्याकडे ही दुसरे कारशेवेची आसा. म्हणजे आम्ही अयोध्येन घेतलेली. मुद्दाम काडल्या ती? आयज मुद्दाम काडल्या आसता देवाच्या कामाक ती वापरता. आता कारसेवाक जे आसा त्या वेळाचेर वापरली वयतली. पूण त्या वेळाचेर जें मंदीर जें आसा तें मागीर 3-4 दीस जाले आनी जो क्षण आसलो 6 डिसेंबर आसा त्या दिसा सगळ्यांक आपयल्ले. म्हणजे 2-2.5 लाख कारसेवकांची रावपाची वेवस्था आसली, जेवपाची वेवस्था आसली आनी सगळे आसले. म्हणजे च्याहाचे जे टँकर आमी दुदाचे येता तशा प्रकार ते टँकरांनी च्या बी सप्लाय अशें तें वातावरण आसलें. आनी अयोध्येच्या सेंटराक जें भाशण जातालें म्हणजे माननीय आमचे अडवाणी आसले, सगळे नेते आसले तेंचे, ते 10 किलोमिटरच्या परिसरांत सगळ्या लायटचे पोल आसा तेजेर कर्णे लावन सगळ्याक आयकोंक मेळटालें. अशें एक आनंदाचें वातावरण. पूर्ण अयोध्या जी आसा सगळ्या देवतेंची थंयसर मंदीर आसा आनी केवळ एक रामाचें मंदीर आसा तेजेर ते 3 घुमट आसले. ते घुमट आमकां सांगलेलें की एक मुठभर वाळू घेवन आमी सगळे जाण अशे उबे आसले, म्हूर्त जावपाचो आसा मंदिराचो अशें म्हणून. आनी अशें करता करता काही कारसेवक जे आसा ते अचानक वयर चडले आनी जे ठोकूंक लागले, मारूंक लागले, बारीक कुदळे आसले तेंच्यांनी मारले आनी संपूर्ण मंदिराक अशें मोठें हें आसा खांब आसा ते घातलेले. म्हणजे मोठें बंद केल्लें ते परिंदा बिपर न्हय मार सारकें म्हणजे कशें आसलें वातावरण. सगळ्याक जें आसा तें व्हडलें रॉडांनी तें कंपावंड घातलेलें, ताका काटेरी तार लायिल्ली, मोठे खंदक मारलेले, तेतून इलेक्ट्रीक सप्लाय दिल्ली आनी पाणी सोडलेलें भरलेलें आनी त्या पाणयान मगरी घातलेले पयल्या हेका. तें सगळें बांदकाम तशें आसलें. तेजो उपयोग आनी आमकां एक अशें दिसूं यें की लाखो जेन्ना लोक गेले त्या वेळाचेर मोठो अपघात जावपाचो तशें कांय जालें ना. मायनर जालें. पूण ज्यो कंपाउंड अशी जी पायपां घातलेली आसली व्हडली ती पायपां मोडून सगळ्यांनी म्हणजे खंयसून शक्ती कोणाच्या कारसेवकान येयली म्हाका खबर ना, पूण ती मारून अशी ती पयलो जो हें आसा जवळ जवळ घुमट आहा तो जवळ 1.5 ते 2 पर्याचेर पडलो खो मोठ्ठो. पळोवपाक आसले हय आमी स्वता काम करताले, हांव मारतालो स्वता न्ही अशें फोडटालो बी. आनी त्या हेजेर मीर काशी अशी ती विटेचेर बरयल्लें आसलें. म्हणजे वीट सुद्दां आसा आनी तेज्यो भिंती ज्यो आसा सादारण इतल्यो रुंद आसल्यो आनी त्या पयल्या देवळाचे सगळे अवशेश घंटा आनी अशें साहित्य. एक घंटा जी आसली ती 10 जाणांन उखला नासली अशी. म्हणजे आमी व्हडले पायप घालून अशें उखलून हाडलें आनी जवळ जवळ एक LPचो ट्रक भर मकर सगळें साहित्य राम मंदिराचें त्या वेळाचेर आमकां मेळ्ळें भितर. मागीर दुसरो सादारण जो आसा तो 3-3:30च्या दरम्यान पडलो आनी तिसरो आसा तो 6-6:45च्या दरम्यान. अशे तिनय जे घुमट आसा ते बरे उंच आसले मोठे, ते सकयल देंवले. मागीर ते उंचाचेर देवूळ तशें सायडीन चारय वाटेन अशे देवती कशे आसले ते सगळे काडून साफ केले आनी अशें चौथऱ्याचें विठाचें मंदीर जें आहा थंयसर तें बांदलें गेलें त्या वेळाचेर. म्हणजे सादारण इतल्या हायतचें विठांचें बांदकाम केलें हें 3 मिटरच्या आनी भितर परत राम लल्लाची स्थापना करून सगळ्यांनी नमस्कार करून आमी भायर सरच्या पयलीं त्या वेळाचेर राष्ट्रपती राजवट लागली आनी आमकां मारपाक धांवडावपाक सुरू केलें. पण राम प्रतिश्ठा जी आयज जाता ती त्या वेळाचेर जर ते सगळो जर आमी तडको काडूंक नासलो, घुमट जर काडूंक नासलो जाल्यार मंदीर बांदप हें तशें डिफिकल्ट आसलें. कारसेवकांच्या लाखो लोकांनी तेच्या खातीर आंदोलनांत भाग घेतलो आनी लाखो लोक हुतात्मे जाले. कारण 550 वर्सांचो जो इतिहास आसा त्या इतिहासान बऱ्याच राजांनी मागीर संक्रमण जालें आनी खूब जाणांनी जवळ जवळ कारसेवकच आमचे हजारो गेले भितर. म्हणजे ही जरी आमकां आतां मंदीर मोठें दिसत आसलें तरी हेज्या हुतात्मे जाणारे समर्पण करणाऱ्या व्यक्तींचे हें आयज विशय आसा. आयज ते स्वप्न तुमचें पूर्ण जाता कशें? हय खूब आनंद जाता, खूब मन भरून येता की आमच्याच जिवनान आमी जें मंदीर बांदपाचें संकल्प केल्लो तो पूर्ण जातना आमच्या दोळ्यान आतां आमकां पूर्ण. म्हणजे आतां कोण म्हणटा अयोध्येक केन्ना वयतलो, आतां अयोध्येक वचपाचें आमकां सगळे लोक वयता न्ही. ज्या वेळाचेर वचपाचें आसलें आमी त्या वेळाचेर गेले. आयज गेले, फाल्यां गेले, परवां गेले कांय फरक पडना. पूण ज्या वेळाचेर गरज आसली तुमी आसले ते? हय आमी दोनूय कारसेवक हांव आसलो. म्हणजे 90ची कारसेवा 92ची कारसेवा आनी काम केलें थंयसर. जें मंदीर आतां उबें जाता राम लल्ला जें आतां आसा तें आमकां खूब बरें दिसता. सगळ्यांनी एक राष्ट्र मंदीर जें आसा किंवां राष्ट्राचें उत्थान आसा. कारण बाबराक खबर आसलें की आमची मंदिरां जीं आसा मेन मंदिरां अयोध्या, काशी आनी मथुरा ही जर तोडलीं जाल्यार हो हिंदू समाज आसा तो विघटीत जातलो, दूर जातलो आनी तेंचें संघटन आहा तें विचलीत जातलें. त्या मागीर एकत्र रावचें ना, आमकां विरोध करपाक कमी पडटालें. त्यामुळे तेणी पयलें काम जें केलें तें 3 मंदिरां आसलीं मानबिंदू आमचे आसले ते तोडले गेले. आयज आमच्या लक्षांत येता की एक राम मंदीर जाता पूण प्रत्येक जगांतलो हिंदू आनी रामभक्त जो आसा तो एकत्र जाता.
कारण राम मंदिराचे केवळ राम मंदिर म्हणजे नमस्कार करपा खातीर ना, ही राष्ट्राचें उत्थान करपा खातीर किंवा राष्ट्राचें एकता आनी संघटन दाखोवपा खातीर त्या मंदिराची गरज आसली. हाचो पूर्ण अभ्यास संघान केल्लो आसलो. त्यामुळे ते आयज चित्र प्रत्यक्षान आमकां पळोवंक मेळटा. तुम्ही जेन्ना थंय आसले पळय न्हू, खुबशे उत्सव म्हणजे दिवाळी मध्ये येवन गेली त्या हितून तुम्ही दिवाळी थंय सेलिब्रेट केली, म्हणजे तुळशी लग्न श्रीपाद भाऊन केल्ले म्हणून आयकता. ते दुसऱ्या हेका आसतालें पूण तशें कांय नासलें. आमी तो एक संकल्प आसलो मंदिर उबारण्याचो. जान भी देंगे खून भी देंगे, देश की मिट्टी कभी नहीं देंगे, अशा प्रकारच्या घोशणा आसल्यो. अयोध्या तो झाकी है, काशी मथुरा बाकी है, अशा प्रकारचे आता 2 बाकी आसात ते पूर्ण जातल्यो. अशे त्यो समर्पीत घोशणा आनी गणगणीत घोशणा, मोठ्यो घोशणा, बोलो भारत माता की जय अशा प्रकारच्यो, शियावर प्रभू रामचंद्र की जय, अशें सगळें वातावरण जे आसलें तें भारावन सोडपाचें काम सगळे कारसेवक करताले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.